आप अगर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बीच में कम हुआ, then again it erupted yesterday. जो आप लोग ने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किया। I need to completely eradicate it from the root. आप बंद कर दो टोटल। अच्छे से एमएलए आके आपको बोल रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं आए। For which I will need at least 10-15 days. आप रिटर्न एश्योरन्स दे दो। जो वास येता पळय तेतून आमच्या भुरगीं न्हू खरेंच त्या भुरग्यांच्या हेल्थाक आमच्या खरेंच वायट परिणाम जाता। बेगीच्या बेगीन हे थर्मल कोलाचेर आमी स्टॉप करचे ही मागणी करता आमी। म्हणजे असो वास येवपा लागलो, सहन जायला पलीकडले जालो। जो थर्मल कोल जो आसा पळय, ताका आमी स्टीम कोल म्हणटा पळय, तो बंद करचो, ना जाल्यार आम्ही परत हांगासर जे कितें करतले पळय सांगूंक शकना। संदीप रॉय म्हणटा की वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स, पूण आमचे तेंच्या बद्दल काडी मात्र विश्वास ना। आम्ही क्लियर सांगला जो थर्मल कोल येता इंडोनेशियान तो बंद जावपा जाय। वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट अडानी कंपनी। आमी आमच्या लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां बरो एनवायरमेंट मेळचे म्हणून आयज हांव तुमचे कडेन झगडटा म्हणून। जो हो कोल इंडोनेशियानसून येता स्टीम कोल हो परमनंटली बंद जावचो म्हणून। प्लस आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां आमी बरयलेलें आसा, तेंच्यांनी हो कोल तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या गोवा गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, तशेंच कंट्रोल बोर्डाचो जो आमचो चेअरमॅन आसा लेविन्सन मार्टिन, हेंचेर कितें बाय इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेतले आनी हे बंद करतले म्हणून। So the only measure which we foresee can give you an immediate relief is the evacuation of the affected cargo. We have been taking measures, so we will now ensure that in the next 2-3-4 days time, we will completely make that stock to be zero. To quick clearance of the cargo is the... That is the, I would say that is the silver bullet. If I can clear the cargo, this issue will be So gone. there has been a demand that such cargo should not be handled in the port. You think it is... So I have to discuss this with my management. I discuss with MLS sir tomorrow by this time. I will give it in writing what all measures we are taking so that we can address this issue of this man. नमस्कार, चरवणे सत्तरी हांगासर एका बिबट्यान एका गाडयेचेर अटॅक केल्लो आसा आनी हातून एका चरवण्याच्या दादल्याक मरण आयिल्लें आसा। हातून गजाल अशी जाली की 58 वर्साचो मनीस चरवणे सत्तरी हांगासर रावपी, रिलेटेड टू पोलीस डिपार्टमेंट तो कामाक आसलो आनी कामांतल्यान सुटोन तो जेन्ना घरा वयतालो तेन्ना तो वाळपय पावलो आनी तेणें एका चरवणे आपल्या गांवच्याच चलयेक एका लिफ्ट दिली आनी ती जेन्ना चरवणे गांवाच्या लागीं पावली तेन्ना थंय मातसो काळोख जाल्लो आसलो आनी जेन्ना गांवा लागीं पावपाक आयली तेन्ना एका बिबट्यान तेंच्या गाडयेचेर जंप मारली आनी तेतून ती दोगांय जाणां जी आसा ती जमनीर पडली आनी पडले उपरांत जो गाडी चलयतालो यशवंत गोपाळ गावस हेच्या तकलेक मार लागलो आनी तकलेक मार लागल्या उपरांत इमिडिएट ताका वाळपय हॉस्पिटलान ताका शिफ्ट केलो आनी शिफ्ट केल्या उपरांत ताका जीएमसीन रेफर केलो आनी जीएमसीन 2 दीस ताणें ट्रिटमेंट घेतली आनी तिसरे दीस ताका मरण आयिल्लें आसा आनी जे फाटल्यान जे चली बसलेली ताका एक मायनर इंजरीज आसा ताका वाळपय ट्रिटमेंट दिवन ताका घरा डिस्चार्ज केल्ले आसा। शॉर्ट सर्किट जाले हांगासर आनी रोखडेच कळ्ळे आनी फायर ब्रिगेड येयली आनी पालयले आनी थोडे ऑलमोस्ट थोडे 35% जळ्ळां तेंचें सामान सगळें जळून तांच्यांनी बेगीन बेगीन हें करून मागीर काडला भायर सगळें। एक भाड्याचें शॉप आहे भाड्याचें शॉप कितें एक्झॅक्ट कितें विकताले तो? शॉर्ट सर्किट जाले। विकताले कितें काय म्हणटा ते AC फॅन परत ते कूलर सगळे मिक्सर ग्राइंडर सगळे विकताले ते। नाम क्या? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, एग्जैक्टली क्या हुआ है? वो बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से नीचे बॉक्स पड़ा था। हाँ, तो उसके ऊपर गिरा, चिंगारी और आग पकड़ दिया। एग्जैक्ट आपका दुकान कौन सा था? क्या दुकान में क्या? होम अप्लायंसेस, कूलर वगैरह सब टावर फैन, सीलिंग फैन, मिक्सर, ये सब। और क्या जला उसमें? उसमें टावर फैन जला है और मिक्सर और कुकर जला है और फैन वगैरह। अंदर कितना लॉस हो सकता है क्या? लॉस तो 1 लाख 2 लाख तक कुछ हो रहेगा, तो आइडिया नहीं इतना हो चुका है। ये शॉप था या गोदाम था? शॉप था। अभी जस्ट एक 5 मिनट पहले बंद करके गए थे। हाँ हाँ। तो जस्ट घर पे जाके बैठा और पीछे कॉल आया बाजू वाले की अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। आमचो SP सलीम सिंग आणि आमचो PI त्या दोगांयनी within 24 hours they have shown us the action and they have caught it about 7 girls. They have caught it 7 girls and they have got it, they took it in the police station. But I am very satisfied because this is the action of these officers that took within 24 hours. We are appreciated for him. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या दोनूय ऑफिसरांक, SP आनी PI, कित्याक 24 वरां जावच्या आदीं आमी आमचें निवेदन दिलें आनी निवेदन दिवन तेंच्यांनी 24 वरां भितर तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की खरेंच
पुलिशे लागीं कितें तरी आसा आनी आयज हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या बद्दल ताका चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी जे भाशेन आनीक जर कितें जालें जायत जाल्यार हेंचो सदांच सपोर्ट आसतलो हो आमी आशा बाळगीत रावता. एक्शन पळय तेंच्यांनी घेतल्या ती टोटली सदांच जावची 12 म्हयने सिजनाच्या, कित्याक अहलें जालें जाल्यार आमच्या हांगर आरांबोल सुदारतलें आनी आमकां बरे ट्युरिस्ट येवंक मेवतले. आदलो मंत्री विनोद पालेकार ह्यान आदींच जायत्या प्रकरणांनी चर्चेत आयिल्लो. आता ताचेर एकेच चलयेन लैंगीक शोशणाचो गंभीर आरोप केला. करियर घडयता म्हणून सांगून विनोद पालेकारान आपलें लैंगीक शोशण केल्ल्याची कागाळ एकेच चलयेन म्हापशें पुलिशेंत केल्या. हो लैंगीक शोशणाचो प्रकार ऑगस्ट 2019 ते जानेवारी 2026 ह्या काळात घडला. बार्देस तालुक्यांत रावपी हे चलयेची ऑगस्ट 2019 आदल्या मंत्र्या कडेन वळख जाली. त्या वेळार दुबावितान तिका नोकरी दिवपाचें हायस दाखयिल्लें खंय. उपरांत दुबाविता वांगडा रावतना ताणें करियर घडोवपाचें हायस दाखोवन आपल्याचें लैंगीक शोशण केल्ल्याचो चलयेचो आरोप. दुबावितान दिल्लें उतर पाळूंक ना, आपल्याक फटयलें म्हूण कागाळींत उल्लेख. इतलेंच न्हय तर ताणें आपल्याक मानसीक आनी भावनीक त्रास दिल्ल्याचो आरोप चलयेन कागाळींत केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर अभंग रिपोस्टाच्या कार्यावळी जाल्यो. कितलेशेच कडेन आयोजकांनी स्वबळाचेर कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. शेनवारा साकुर्डे सावर्ड्या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटीन शिव महोत्सव घडोवन हाडलो. थंय खंय अभंग रिपोस्टाची कार्यावळ आयोजन केली. अजापाची गजाल म्हळ्यार कार्यावळीक सरकारान 2 कोटी मोडल्यात म्हूण म्हायती मेळटा. एका पत्रकारान हाचेर व्हिडिओ काडून खंय प्रकार उजवाडा घाडिल्लो. त्या पत्रकाराक भर माचये वेल्यान धमकी. तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय. तूं गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें. स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव. तुजो खुबसो रिकॉर्ड वायट आसा, तुजी भायर येयल्या. आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो होगा म्हणून. अरे मदींच तूं बरयता, तुजे थंय व्हडले सगळे भायर काडल्या मरे. तूं कोणाच्या खंय कितें फाटीच लागलो. सांबाळून उलय. आणि आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका. सावड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका. तूं गोंय बरें उलय. तूं बरो नांव काडला तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव. तुका म्हाजी शिटकावणी आसा. ह्या व्हिडिओ उपरांत पत्रकार संघटना विरोधकांनी विशय लावून धरलो. मोहनान माफी मागची म्हूण मागणी केली. ताजेर आमच्याच पयशांनी ऑर्गनायज केल्लें चवथो स्तंभ म्हणटात लोकशायेचो, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हांकां एक डायरेक्ट धमकी दिता. एक रुलींग पार्टीचो ST मोर्चाचो प्रेसिडेंट ताणें एक्चुली चिंतूंक जाय आशिल्लें की ST रिजर्वेशन कशें केन्ना जातलें काय म्हणून. हे सरकाराचें हो एक करप्ट आनी कॉम्युनल सरकार. सरकारी फुडाऱ्यांनी सारवासारवर केल्या. वयल्यान तो इवन तो इव्हेंट गेल्लो पळय तो हेंच्यांनी गेल्लो गव्हर्मेंट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी आनी तेच स्टेजी वयल्यान दिवन ओपनली धमकी दिवप ते बी तुमचे झेडपी सर ते तुमचे आयकूच ना जाल्यार मागीर हांव ताजेर प्रतिक्रिया दिवपूय म्हाका बरोबर दिसना. तो उलोवपी हो तूं उलोवपी मनीस तो न्ही पूण चुकीन म्हटल्यार सद्या पूण तेजे तर्फे तरी हांव तरी दिलगिरी व्यक्त करता आनी कोणाची माफी मागल्यार सगळ्यां कडेन दिलगिरी व्यक्त करता. एक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो तो आमचो. मजगती मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताणें उलोवप टाळ्ळें. हांव इन्क्वायरी करता सगळ्याची. मजगती मोहन गांवकर म्हणटा कांय लोक कार्यावळी जावचे न्ही म्हूण यत्न करताले. हांवें एकल्याक मनशाचेरच उलयल्लो. पत्रकारांक दुखोवपाचो हेतू नाशिल्लो. तूं पत्रकार बाकीचे पत्रकार आसले न्हू हांकां खंय दुखोवपाचो, हांकां ब्लेम करपाचो हेतू म्हाका खंयच येना. आनी जर बाकीचे पत्रकार आसा गोंयभराचे तांकां जर दिसता की हांवें खंय कितें तांकां दुखयलां जाल्यार म्हाका सॉरी म्हणपाक कांय प्रॉब्लेम ना. तूं पत्रकार म्हणटा सगळेच आयले. आयकून घे समजून घे ना. तूं आयकून घे. ST लोक जे टिकेट काडूंक सोदना शकता पळय न्हू तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दाखोवपाक लागून प्रोग्राम केला म्हणटा ते लोकांक कितें दिसलें आयकून घे. आमच्या सारके बारीक लोकांक जर हो प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट दाखयता जाल्यार कोणाक दुखता, कोणाक जर दुखता म्हणून तांकां वायट दिसलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक जाहीर केल्या. 30 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली. State Election Commission hereby declares the election schedule for the general elections to 30 wards of the Corporation of City of Panaji as follows. The receipt of nomination will be from 17th February 2026 Tuesday to 24th February 2026 from 10 AM to 1 PM.
Only one day is a Sunday, so 22nd February is a Sunday, so that 28 won't be there. The scrutiny of nomination will be on 25th February 2026. 10 a.m. onwards till scrutiny is completed. Withdrawal of candidature will be on 26 February 2076, Thursday, 10 a.m. 5 p.m. The list of contesting candidates will be published on 26 February 2026 after 3 p.m. Date of poll is 11th March 2026, Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. And date of counting is 13th March 2025, Friday, 8 a.m. till counting is over. Poll timing, as already said, 8 a.m. to 5 p.m. Place of accepting nomination is the office of the Deputy Collector Tiswadi, who is also the returning officer. Place of counting will be at Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium. The model code of conduct comes into force immediately from today and will be applicable in all areas under the jurisdiction of Corporation of City of Panaji. मजगती गोंयभरच्या 14 पंचायतींच्या कांय वार्डांची पोटवेंचणूक. Besides this, we are also holding elections to 14 vacant wards. By-election will be held. So the by-election of the following 14 wards of village panchayats will be held on 9th March 2026. The timing of the poll will be 8 to 5 p.m. every day. The Mamladar of the concerned taluka is appointed as the returning officer, and the AK of the officer of the Mamladar will be the assistant returning officer. Bureau report, Prudent. Today, many of the respondents put in their appearance. Luthra brothers also put in their appearance. The Sarpanch also appeared before the court through his lawyer. They sought some time to file a reply. That time has been granted by the court. But the court has also directed two things. One is, the court has directed all the panchayats in coastal belt to file affidavits showing the court as to in what cases and how many number of cases they have given trade licenses and how many of them have construction licenses and occupancy certificates. So this is most important order that has been made by the court. Second order that the court has made is that as far as payment of compensation is concerned, that is ex gratia payment is concerned, court has kept the matter on next Tuesday for hearing and to find out as to how much is the ex gratia payment government has made or government has already announced. So the matter is fixed on next Tuesday on that aspect only. The rest of the issues, as far as the liability of the persons who are responsible for this incident, that is kept for hearing after the reply being filed by all the parties. So that is the situation as of today. Sir, court has observed that some stringent measures have to be taken against the violators. In fact, from the day one, the court has passed an order and said that this suo motu petition will take care of situations like this which may occur in future and what prevention measures which can be adopted. That is also said by the court. Court has also said that as far as fixation of the responsibility on the officers or officials who were responsible for this particular incident, that also the court will look into, and court wants to find out whether their properties can be confiscated for having caused such loss of lives. दुबावान हांवें स्टार्ट केलें इन्व्हेस्टिगेशन. आमचे सोर्सीस आसा आनी त्या सोर्सिसां कडच्यान सगळे कळून आयिल्लें कोण आयिल्लो गोंयांत हें आतां न्ही. आतां तांकां कांय निमित मेवना. फ्लायओव्हर कॉन्स्पिरसी बंद जाली, सगळें बंद जालें. आतां तांणी एक न्यू काडला, ऑप सिंदूर जातकूच सिक्युरिटीक लागून आतां आमी दाबोलीम एअरपोर्ट सिव्हिलाक बंद करया. आनी सगळी जेन्ना कॉन्स्पिरसी मेवली, फायल मूव जावपाची आशिल्ली नेक्स्ट डे, ते पासून गमलें केन्ना फायल मूव जावपाची आसा, खंयच्या सेक्शनान मूव जावपाची आसा, गोंयच्या कोणा कडेन मिटींग जाल्या. तेन्ना हांवें डायरेक्ट वचून लेटर दिली श्री राजनाथ सिंगाक. आनी हें पळय मूव, फायल मूव जाल्ली, इट इज ओन्ली बीन पुट ऑन होल्ड. हें तांणी बंद करूंक ना तांचो मूव. आनी ही खबर मेवल्या द प्रायम मिनिस्टर वॉज मिसलेड एट सर्टन लेवल. तांणी फक्त एबेन्स म्हणटा पळय तो याद करा, रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करता म्हणलें 2012. आयज जे निसंटन जाता ते एमेंड करता, लॉ काडटा, कायदे काडटा, तेच सरकार. ह्या सरकाराक पातयेवंक जायना. दे ओन्ली put it on hold. They will move
इलेक्शन जातकूच इलेक्शन तेच उलयतात, आमी उलयना इलेक्शन. आम्ही आता आमची सरां सांगले जेन्ना आमी ही चळवळ तुमची दारां पावतली आनी हे जेन्ना तुमकां प्रश्न विचारताले तुमी न्हिदलेले हे तुमकां खबर नाशिल्ली, तुमचे स्टेटमेंट काडटात जेन्ना तांकां आमकां उतर जाल्यार तेंचे कडेन उतर आसपाना. तेन्ना ते हांव तांकां कॉली पसून म्हणना, कॉल म्हणून बुद्दीन बोल म्हणटा आमी, तो खरो बुद्दीन बोल आसा. हे सामके पिशे मरे, अनाडे मरे. तांकां येद व्हडलो आतां सगळे आख्ख्या मिडियान काना कोपऱ्यान मेसेज पावले कडेन विथ पिक्चर, आनी तुमी ही असली स्टेटमेंट असली भाशा उलोवंक शकता कित्याक हेजर तुमी भिल्यात. आमी म्हणटात पळय भायर कसलो आवाज येलो जाय, भुरगे कितें आई भायर कसलो बाबा काय ना तो बेश्टो आवाज येतो, हे पद्दतीन तुमी आसात म्हळ्यार तुमी हे आमच्या आवाजात भिल्या, हे सिद्ध जाता आमकां कळटा. आयज लोक हे सगळे सांगता आमकां की आमी या म्हणून पंचायती दारान. जर यांचो आयज म्हणल्यार आमकां रिस्पॉन्स येना जाल्यार फाल्यां आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरतले आनी थंय तांकां क्वेश्चन करतले जे तुमी हांगा येवन हांगा भाशणां सांगताले आयज खंय गेले काय म्हणून तुमी एक्शन कित्याक घेवपाक पावना काय म्हणून पंचायत. जे लोक आसात हे स्वाभिमानी आसात, कोणे हांकां विकते घेवना आनी सावड्डेय बी कोणाचे विकते घेवना. हे आमच्या लोकांचे आनी हे एवरी आमकां रायट आसा हांगा एज्युकेशनाक बसपाक, तशेंच सगळ्या मिडियाक रायट आसा हेजो गोंयभर जे कितें घडटा हे लोकां मेरेन पावोवपाचें. पळयतले आतां हांव तेंच्या कडेन उलयलाय बी, हो एक वीक ताका हांव हांगा परत हांगा आसतलो आनी सपोज जर एक वीक सुद्दां आमच्या लोकांक जर सरकारान ग्रांटेड घेतले तर सोमारा दिसा सीएमाच्या दारान वचून आमी बसतले. आयज हांगा बसले, सीएमाच्या दारान तेज्या दारान वयता त्या रस्त्यार आमी बसतले. हो ताका मेसेज आसा म्हाज्या. 2021 रिजनल प्लॅनान काही एरियात हे सेटलमेंट जाल्ल्यो. आमी आमच्या टायमाक कांयच थंय सेटलमेंट करपाक करूंक ना आनी आमी सगळे एक सरकार एक आसा आनी मुख्यमंत्री म्हाजे दोगांचे विजन एकूच आसा की प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या तरेच्या पर्स्पेक्टिवान फुडें व्हरपाक जाय. आता तेंचे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सीटीपीक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की 200 मिटरा भितर ते कोर्टाचो विशय आसा, पण जो पर्यंत वेस्टलँड अथॉरिटी ते म्हणटा वेस्टलँड अथॉरिटी कडेन तेंचो विशय ऑलरेडी पावल्लो आसा, वेटलँड अथॉरिटीचो विशय पावल्लो आसा. जो पर्यंत वेटलँड अथॉरिटीचो विशय सॉर्ट आउट जायना तो पर्यंत आमी 200 मिटराचे परमिशन सीटीपी दिवचे ना आनी आमी ते 200 मिटरा भितर कांयच दिवपाचे ना टील द वेटलँड अथॉरिटी गिव्स अस क्लॅरिफिकेशन अबाउट द ओवरऑल सिच्युएशन इन दॅट एरिया. सो प्रश्नच येना. आमी जी बीड पॉलिसी हाडटा खंयच कितें वायलेशन जर कितें असलें स्पेसिफीक हेजेर लक्ष दिवपाक काय हरकत ना. आमी ओपन मायंडान करतात. आयज फाल्यां जर लोकांक थंय आमचे ते कमिटीक जर म्हणटा की वेटलँड अथॉरिटीचे आयल्या पण तुमी कांयच परमिशन दिवपाचें ना, दिना म्हणून डायरेक्शन दिलां. आमी बोर्ड मिटींग घेता आनी बोर्ड मिटींगेचे मिनिट्स तांकां सर्क्युलेट करता, चालू विशय. ब्रह्मा ते कोंड्री सांगता म्हणून तशें जायना ते. आनी मुख्य म्हणजे कित्याक गोंया राखपाक कितें एक ठरावीक लोकांकूच आदार ना. हांव बी राखता, हांव बी म्हाजो मतदारसंघ वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता, राखून दवरला. हो पळय तुजो ताका विचार. आणि आम्ही म्हणटा की दीस पीपल आर व्हेरी डिफिकल्ट. हे मेकानिझम करून ते करूंक पावचे ना. आणि चीफ मिनिस्टरान स्वतावेन थंय सांगलेलें केन्ना की डोम घातला तेंच्यांनी साऊथ वेस्टर्न जाल्यार तितून एअर तुम लोग को पोल्युशन खतम होएगा जाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वतावेन पळोवंक जाय. आनी तेंचो स्वताचो तेंच्या पार्टीचो आमदार तिंका इश्यू घेवन येता जाल्यार एक लज न्ही. जाल्यार आमी पोल्युशन कंट्रोल तर तेंचे कडेन जावचें ना. आमी मागता की ते कोल ट्रान्सपोर्टेशन एंड हँडलिंग थंयसर जावच्यो ना. जो स्मेल येता पीपल कॅनॉट बिलीव दॅट तांकां मायग्रेन हेडेक जाता, तेंच्या दोळ्यांक इफेक्ट जाता. आनी टोटल लेडीज आनी भुरग्यांक जर तुमी सर येवन जर पळयात घरांनी जेटी जाल्यार सगळ्यांच्या घरांत सकाळी डस्ट आसता तेंच्या ल्हान भुरग्यांक तेंच्या पांयांक डस्ट येता. आनी वायट खंय दिसता तेजे भुरगे ल्हान आसता पळय तांकां ब्रिदींग सिस्टम फास्ट आसता आनी ते लेटस्ट तेंची हे लंग्स डेवलप जावपाचे तांकां तो चड इफेक्ट जाता. सो इन्फंट एंड चिल्ड्रनाक इज व्हेरी डेंजरस. आनी आमकां म्हणटा इफ डिसीज कंटिन्यू दीस इज गोइंग टू बी हार्मफूल आनी इफेक्ट ह्युमन सिस्टम आनी सायकलाक मार बसू शकता. आमचो डिमांड आहा की आतां लोकांनी सगळ्यांनी ठरयलां की आमकां कोलूच नाका म्हणून. हांव थिंगासो रेजिडेंट, हांव 1 year रेडियसानूच रावता थिंगा. जेन्ना आमकां हे प्रॉब्लम्स जाता आमकां कंटिन्युअसली आमकां ब्रिदींगाचे इश्यूज जाता, थंडी कंटिन्युअसली जाता. भुरग्यांनी सकाळी तोंडान तेंच्या फेस येता, अक्षरशः तेंच्या तोंडानसून फेस भायर सरता. इट इज अ व्हेरी तेंचे सायड इफेक्ट. इट इज अ स्लो पॉयझन. कंटिन्युअसली आमी ब्रिदींग करतना ते कळना आमकां. कळ्ळें न्ही. म्हाजो डॅडी हार्ट अटॅकान एक्सपायर्ड जाला, म्हाजो भाव हार्ट अटॅकान एक्सपायर्ड जाला रिसंटली. कळ्ळें न्ही. दीस आर द आमकां जे आमी ब्रीथ करता न्ही ते आमकां तेंचो खंय ना खंय प्रॉब्लम जाताच जाता. कळ्ळें न्ही. म्हाज्या मम्मीकूय स्टँड घातला. इट इज ऑल सायड इफेक्ट्स ऑफ द आमचे हे म्हणटा न्ही आमी
त्यांचे सायड इफेक्ट आहे, कोळशाचे सायड इफेक्ट. लॉंग लास्टिंग इश्यू आता सेल डिडा हे ते सगळे डॉक्युमेंट्स आहात काय करून आता पुलिसान आमकां कॉपरेट केल्ले आसा आनी तांकां कॉपरेट आता TCPन हें केलां म्हणजे आमची स्टेटमेंट दिला आनी कितें कॉरस्पॉन्डन्स आहा तो आमी दितलेच ताका म्हणजे कितें डॉक्युमेंट लागले ते दिल्ले आहा तेंच्यांनी कितें सबमीट केलें त्या बेजाचेर आमी दिल्ली न्हू आनी आतां कितें म्हाजो ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय घेतलेलो आसा आनी कंडिशनल हांवें दिल्ली आसा ती कंडिशनल एनओसी दिल्ली आसा हा डेव्हलपर आहा तेणी हें करपाक जाय न्हू आमकां करना. ओके. आता रिपेर केला तो केदो रोड आहा तो बी आमकां काय हें ना. तुमकां परमिशन मागलें तेन्ना कितलो दाखयलो तेंच्यांनी? परमिशन रिपेर ऑफ रोड मागला. रिपेर ताका हें नासता. रिपेर ऑफ रोड हय जाणा. वायडनिंगाक बीन तशें ना. तशें काय वायडनिंगाक बीन काय ना जाल्यार आमी हेंच्या एनओसीरीच मेन्शन आसतलें न्हू अबाव वायडनिंग ऑफ रोड म्हणून कितें मेन्शन करता आमी एनओसी करता ती क्रायटेरिया मेन्शन केल्ली आसता. RDAच्या मार्फत पयलेच फावटी आज 41 गाडयो महिलांच्या नावार तांच्या नावार करून दिल्या विथ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ह्यो गाडयो तरी कसल्यो? कोणी तरी 4 व्हिलर टेम्पो घेतला, कोणी तरी रिक्षा घेतल्या, कोणी तरी टुरिस्ट व्हेकल घेतल्या. म्हणजे ह्यो 41 महिला ह्यो स्वताच्या पांयार उबे रावतल्यो आनी तांच्यांनी आपलो उदरनिर्वाह हो RDAच्या डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यात मिळून केला. त्या खातीर त्या 41 जाणांचे आणि त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे ज्यांच्यांनी ग्रुपा खातीर गाडयो घेतलेल्यो आसा त्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. पावर जी येता ही बाकीच्या छत्तीसगड आसतले, महाराष्ट्र आसतले, कर्नाटकांतल्यान येता. आमी पावर जनरेट करिना. हार्डली आमी थोडीशी पावर 1-2-3 कडल्यानूच जनरेट करताले. आत्ताच म्हणजे सोलार पावर येयल्या उपरांत आमी स्मॉल मेगावॅट ऑफ द पावर आमी जनरेट करपाक लागला. आमी त्या खातीर आमी स्वता पावर सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर म्हणजे आमी जे म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, गोंय सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें, ते पावरीच्या बाबतींत सुद्दां स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून लोक आनी कॉन्ट्रॅक्टर जर एकी कडेन येयले आसत जाल्यार आमी आमची स्वताची पावर जनरेट करपाक शकतले. ताज्या खातीर तुमची मदत गरज आसा. RDA आसतले, EDC आसतले, ह्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांकां फायनान्स दिवपाचें काम हें आमी करता. फक्त तुम्ही फुडें सरपाचें काम करात म्हणून प्रत्येक महिलेक हे सक्षम करता आसतना तिका स्वताच्या पांयार उबी करपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत काम करतलें. श्री दत्त पद्मनाभ पीठ पीठाधीश्वर पद्मश्री विभूषित सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजीच्या दिव्य संकल्पनेतून व मार्गदर्शनाखाली गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2026 या भव्य दिव्य फेस्टिवलचे आयोजन सद्गुरू फाउंडेशन द्वारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा सरकार यांच्या सहकार्याने दिनांक 19 ते 24 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत गोमंतक भूमीत करण्यात आलेले आहे. ह्यामध्ये गोव्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, आध्यात्मिक वारसा आणि गोमंतकीय अस्मितेचे जागतिक दर्शन घडविणारा हा फेस्टिवल अविस्मरणीय असा आपण सर्वांना तो अनुभव येणार आहे. इथे बसलेल्या नारी शक्तीच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या पर्वामुळे गोव्याचा आध्यात्मिक वारसा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक ठळकपणे अधोरेखित होईल. या ऐतिहासिक सोहळ्यास अनेक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, संत, आध्यात्मिक गुरु, जगद्गुरु शंकराचार्य, विविध पीठाचे पीठाधीश्वर, आखाड्याचे संत महंत तसेच शासकीय मान्यवर उपस्थित असणार आहेत.